सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गीत घेवया. नवें गीत रचून गायात अंक E21. नवें गीत रचून गाया परमेश्वरा वाकाण्या शेकांची प्रितुमी वोय देवाक सोद घेता गाया. नवें गीत रचून गाया परमेश्वरा वाकाण्या शेकांची प्रितुमी वोय देवाक सोद घेता गाया. परमेश्वराच्या मानान गीता गायोना गोडा वयर काळात नाव देवाचे परकोटा दारोन ताचे. नवें गीत रचून गाया परमेश्वरा वाकाण्या शेकांची प्रितुमी वोय देवाक सोद घेता गाया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मीस देवाक आर्गां दिवन भेटयता टियांको फेर्नांडीस आनी जॉन सेरांव आनी हाचो कुटुंब. ह्या कुटुंबा पासत आमी केरीत भाशेन वागतना आमचेय मागणें दोनया देवा मुखार ह्या मिसांतल्यान आमी उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आमचो विशय जिविताक नवी दिशा आनी नवो भरवंसो दिवंक आमचेशी राव. हे संवसारांत आमी यात्रा करतना आमच्या जिवितान कोश दोग दूख निराशीपण येता तेन्ना आमचो भावार टाळटा, भरवंसो तुंडटा आनी आमच्या जिविताक दिशा ना कशी दिसता. असले परिस्थितींत आयचो विशय सोम्या जेजू आमचेशी राव असो उलो करूंक आपयता. जेजूच्या कश्टां मरना उपरांत दुखी निराशी जाल्ले दोग शीस एमासावचे वाटेर आसतना सोम्या जेजूक आमचेशी राव म्हूण सांगतात. सोमी जेजू तांचें आमंत्रण स्विकारता, तांचें दूख निराशीपण पयस करून तांच्या जिविताक नवी दिशा नवो भरवंसो दिता. हे दोग शिसां भाशेन आमी सोम्या जेजूक आमचेशी राव म्हूण आमंत्रण दिवूं आमच्या जिविताक नवी दिशा आनी नवो भरवंसो फावो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या सुरवातीच्या उतरांत आमी आयकलां ते भाशेन आयचो सेवा धर्म आमकां जोण एकल्याक, चुकलोल्यांक, ह्या संवसारांत सांडलोल्यांक, ह्या संवसारांत दुखवलोल्यांक नवी दिशा आनी नवो भरवंसो दिवंक आमकां जोण एकल्याक आमंत्रण फावो करता. घोडी जायते फावटी म्हज्या पेल्याक जो कोश्टवता, जो आपल्या जिवितान सांडला, जो आपल्या जिवितान निराशीपण भोगता, असल्यांक नवी दिशा आनी ताच्या जिवितान नवो भरवंसो दिवंक घोडी आमकां सोंद फावलोली. घोडे आमी हे सोंदेचो बरो तरेन उपयोग करूंक ना. घोडे बेसारमाय आलसाय आमी दाखयल्या. ही आनी दुसऱ्या केल्ल्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बोगसोणें मागून सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा,
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बैगती सुदांच्या कुवाल मरे सगल्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. 소냐 가긋고 소냐 가긋고 그리스도 가긋고 그리스도 가긋고 소냐 가긋고 소미야 가긋고. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतांत आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी गुरपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. भाग्योन पावलून एफेसकाराक बरयलोले चिठी वेले वाचप. देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक क्रिस्ता सवें आमकां सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी ताणें भरल्यांत. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीन आनी मोगान भरलेली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें वेंचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे खोशेची येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले करपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ह्या पासत सुम्या जेजूचेर तुमी बावाट दवरला आनी सगल्या भक्तांचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसा आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसा. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमचे मेळचे खातीर जाणवाय आनी उक्तावे केल्ले गुटाची सजमणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसले उंच बरवशाक देवान तुमकां आपयल्यांत, केदी व्हड मोहिमेची ग्रेसकाय आपल्या भोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीठमेळ नासतली पदवी आमा बावार्थ्यां सवें आपलें मोल दाखोल करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. देवाचें उतोरे. देवाची व्हड उपकार. आमचो जबाब सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी एकदां म्हणुया, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुजे देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदोवी केल्यात. सोबाब सोबद मनीस जालो
आनी आमचे मदें जियेलो. तुजेशी शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवस्काय आनी पोस्ट गोव दिवन तो तुका धादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुटसुडीत ताचो सोब पोरगोट जाता. सोबाब सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयचेच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे ताका उक्ते करूंक ना. सोबाब सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. उद्गार Sui sorbes pora, sui sorbes pora, sui sorbes pora, sui sorbes pora. ओन बावार्थ्यांक पोरगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सोतमानलोल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. Sui sorbes pora, sui sorbes pora, sui sorbes pora, sui sorbes pora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमची सोबी आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. मोहिमा तुका आसुया. जेजू नोगरांत आसतना अवचीत कोडान भरलोलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयून ताचे फुडें धमनीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. तेच घडये ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगी नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी पोरजेक तुजी पेकोवणी रुजू करचे खातीर तूं नितोळ जालाय म्हूण मोजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटोय. पूण ताची खबर उदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिड्या रोगांतली बरो जावंक उरपोजेनी लोक ताचे सोरशीं येतालो. पूण तो खूंय खूंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, ह्या संवसारांत आमी आमचें पयण करता, कित्याक आमी सगळीं यात्रेकारां आनी ह्या संवसारी जिवितांत आमचें पयण आमी करतना घोडये जायते पावटी आमचें पयण सोंपें जाता जाल्यार जायते पावटी आमच्या जिविताचें व्हडें तुफानाक सांपडटा, आगोडायेक सांपडटा. असल्या वेळार कितें करचें, जिवितांत कसलो निर्णय घेवचो, असल्या वेळार खंय आमी धांवचें, कोणाचो आदार आमकां मेवचो, कोणाचो सांगात आमी धरचो, असले प्रस्न आमच्या जण एकल्याच्या मनांत येतात. आनी अदीक करून असल्या वेळार आमकां कोणाचोय सांगात जाय आसता, कोण्यानूय आमच्या हाताक धरलोलो आमकां जाय आसता, कित्याक आमचें जिवीत निराशीपणाक सांपडलां, निराशी जालां आनी हाकाच लागून आमकां दुसऱ्याची गरज जाय आसता. कोणेनूय आमचें आयकल्लें, आमचें कोश्ट
पिडा निराशीपण आयलां तें कोण्यानूय आयकल्लें आमकां जाय आसता. आनी जेन्ना दुसरो म्हजें दूख समजता, दुसरो म्हजी आगवडटाय समजून घेता, तेन्ना की आमच्या जिविताक शांती समाधानान मेवता. जेन्ना दुसरो आमच्या कोश्टां वरवीं वा आमच्या कोश्टां बाबतीन आमकां समजणी फावो करता, दुसरो आमच्या निराशीपणा बाबतीन आमकां एक बरें उतर पावतें करता, तेन्ना की आमच्या जिविताक नवी दिशा, नवो बरवसो उत्पन्न जाता. आनी ह्याचे वन फुडें आयलोल्या कोस्ता त्रासांक फुडो करूंक आमकां बळ आनी देवाचोच आदार आमकां फावो जाता. इश्टानो, एका दिसा बापायची एकलीच धूव बापाय घरा आसतना बापायक असो एक प्रश्न करता, दादा, डू यू लव गॉड? तूं देवाचो मोग करताय? इश्टानो, बापूय देवाक मानिनासलो, ना म्हूण देवाचें कितेंच ताच्या घरांत चलतालें, कांयच तो करिनासलो. हाकाच लागून ताची सुपुर्ली धूव आपल्या बापायक हो प्रश्न घालता, दादा, डू यू लव गॉड? तूं देवाचो मोग करताय? बापूय आपले धुवेचे हो प्रश्न आयकून एकदमूच निराशी जाता, रागान भरता आनी आपले धुवेक त्याच वेळार तापोवन काडटा आनी तिका म्हणटा, म्हाका देव दिश्टी पडना, आय कांट सी गॉड. आनी म्हाका देव दिश्टी पडना, ताका लागून हांव देवाचो मोग करिना. आय डोंट लव गॉड, कित्याक आय कांट सी हिम, दॅट इज वाय आय डोंट लव हिम. बापायन हें सांगले उपरांत धूव ओगीच पडटा. बापूय समजता आनीक आपल्याक आपली धूव ह्या बाबतीन प्रश्न करचो ना, इतल्यान हो प्रश्न काबार सोंपलो. पूण थोड्याच वेळान ही धूव आपल्या बापायक प्रश्न घालता, जेन्ना म्हजी आवय मेलोली तेन्ना हांव कितल्या वर्सांचें आसलें काय म्हणून ही धूव बापायक प्रश्न घालता. आनी त्याच वेळार बापूय आपले धुवेक म्हणटा, तूं 6 म्हयन्याचें आसलें. आनी त्याच वेळार आपल्या ल्हानविकायेन ती धूव आपल्या बापायक असो जबाब पावतो करता, 6 म्हयन्याचें हांव आसलें. कोण म्हजो बापूय, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयणां म्हज्यान ओळखूंक जायनासलें. आज हांव वाडलां, तूं म्हजो बापूय म्हूण म्हाका कळटा. आज हांव वाडलां, घोडे हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण म्हूण म्हाका गमून येता. पूण जेन्ना हांव 6 म्हयन्याचें आसलें, म्हजी आवय कोण ती, म्हजो बापूय कोण तो, वो म्हजो भाव भयण कोण ती, म्हजी शेजारी कोण तो, म्हजो गॉडफादर गॉडमदर कोण ते म्हज्यान ओळखूंक जायनासलें, कित्याक हांव ल्हान आसलें. पूण तरूय आसतना तुज्या सांगण्या वरवीं जेन्ना हांव वाडटालें, तूं म्हजे आवय बाबतीन तूं म्हाका जाय तें सांगतालोय, जाय तो ती तुजो मोग करताली म्हणून तूं म्हाका सांगतालोय. आनी हाका लागून तुज्या उतरांचेर भावार धरून खऱ्यांनीच ती म्हजी आवय म्हूण हांव भावार्थान स्वत मानताली. दो आय हॅव नॉट सीन हर, बट तुज्या उतरांक लागून, तुज्या उतरांचेर भावार धरून ती म्हजी आवय म्हूण, ती म्हजो मोग करताली म्हूण, तिणें म्हाका ह्या जल्माक संवसारांत हाडली म्हणून हांव भावार्थान स्वत मानताली. दो आय नेवर सॉ हर, पूण तुज्या उतरांक लागून ती म्हजी आवय म्हूण आयज पासून हांव स्वत मानता. आनी तूं म्हणटा तुका देव दिसना, ताका लागून यू डोंट बिलीव इन गॉड. म्हज्याय जिवितांत तेंच जालें. इश्टानो, त्याच वेळार बापूय दोळ्यांनी ताच्या दुखां व्हांवली आनी रडूंक लागलो. आनी सरशेवटी आपले धुवेक तो म्हणूंक लागलो, ट्रू यू गॉड हॅज स्पोकन टू मी. तुज्या वेल्यान देव म्हज्या जिवितांत वो म्हजे लागीं उलयला. घोडे आज म्हाका देव दिश्टी पडना, बट स्टील आय नीड टू बिलीव इन हिम. म्हाका आज देव दिसना, पूण तरी आसतना हांवें ह्या दिसनासलेल्या देवाचेर म्हजो भावार्थ धरूंक
तुवें म्हाका शिकयलां, तुवें म्हजे दोळे उगडले, तुवें म्हज्या जिविताक नवी दिशा फावो केली, तुवें म्हज्या जिवितान आशिल्लो बोरवोसो जो सांडलेलो तोच बोरवोसो तुवें म्हज्या जिवितांत नव्यान रचून हाडलो. इश्टानो, ही घोडी धाकटुली दूताची पूण आपल्या बापायक नवी दिशा फावो करता. ताच्या जिवितान आशिल्लो बोरवोसो पिड्यार जालोलो सांडलोलो तीच हो ताचो बोरवोसो नव्यान रचून हाडटा आनी नवे दिशेची कीट ताच्या जिवितान ती पेटयता. पळय मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय हेच दिशेन आमकां जें आयचो सेवाधर्म हेच दिशेन आमकां उलो करता आनी आयचो विशय हेंच करूंक आमकां उलो करता. नवी दिशा आनी नवो बोरवोसो रचून हाडूंक आमचेशी तूं राव. पवित्र सोबेच्या इतिहासांत पर्यंत सांतां भक्तांच्या जिविताचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार हेंच कितें आमी पळयता. आमी जाणाव बायगोन फ्रांसीस शावेर व्हड मनीस जावंक सोदतालो. जायते व्हड वस्तू ताच्या जिवितान ताका जाय आसले, पूण जेन्ना बागयोंत इनास दे लॉयला ताका भेट्टा आनी ताका म्हणटा, कित्याक उपकारत तुवें हो आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो ओत्मो इबाडीत जाल्यार. होच बागयोंत इनास बागयोंत फ्रांसीस शावेराक नवो बोरवोसो फावो करता, ताच्या जिवितान नवी दिशा फावो करता आनी हेच वळये वरवीं बागयोंत फ्रांसीस शावेर आपल्या आख्ख्या जिविताची नवसरणी करता आनी सरशेवटी देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक आपली पावलां मारता. इश्टानो, पवित्र पुस्तकांत तर आमी नदर मारली जाल्यार असलीं जायतीं उदाहरणां आमकां फावो जातात, जाणी देवाक भेटल्या उपरांत आपल्या जिवितांत नवी दिशा ती घेतात, नवो बोरवोसो ती घेतात आनी सरशेवटी आपल्याक मेवलोली नवी दिशा नवो बोरवोसो दुसऱ्यांक दिवंक ती आपली पावलां मारतात. कांय उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. जाकेव घोडे आंगान मोठो आसलो. ही वॉज अ टॅक्स कलेक्टर. 2 वसूलदार तो आसलो. ताच्या जिवितान जायते आसले, सगली गिरेस्तकाय ताच्या जिवितान आसली. बट गिरेस्तकाय आसली ती सासणीक दायज जोडूंक ताका त्रेत आसली. जी ताची गिरेस्तकाय आसली, सासणीक दायज ताका मेळटलें जाल्यार सासणीक दायज ताची गिरेस्तकाय आसली ती ताका आडायता. पूण तरी आसतना ताका जेजूक पळोवची ताका खुशी आसली. ताकाच लागून तो एका झाडार चडटा. जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. जेजूची आनी ताची मुलाकात हाचे पयलीं जावंक नासली. पूण जेन्ना जेजू ते वाटेन वेता तेन्ना जाकेवाक म्हणटा, काला देव, आयज म्हाका तुमगेर जेवणाक येवंक जाय. बोथ वे स्ट्रेंजर्स, पयलीं केन्नाच एकामेकाक मेळूंक नात. पूण जाकेव घोडे घाबरता आसतलो, आपल्याक केन्नाच मेळूंक ना, पूण तरी आसतना आपल्याचें नांव तो जाणा. ही इज अ स्ट्रेंजर टू मी. तरी आसतना जाकोब स्ट्रेंजर जावनूय झाडा वयलो सोकला देंवता. जेजू घेवन घरां येता आनी जेवण जेवतना जेन्ना जेजू ताच्या जिविताची नवसरणी करता, त्याच वेळार जेन्ना जेजू ताच्या जिविताक नवी दिशा नवो बोरवोसो उत्पन्न करता, त्याच वेळार जाकेव जेजूक म्हणटा, म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक पावतो करता. आनी कोणाकूय तर हांवें फटयला जाल्यार चौपट पाटी परतून दिता. हीच ती नव्या दिशेची गजाल आमच्यांनी म्हणूंक जाताले. नव्या दिशेचो जबाब आमकां जाकेवा कडल्यान आमकां पावतो जाता. आनी ह्या वरवीं जाकेव आपल्या जिविताची नवसरणी करता. आपल्या जिवितांत जें कितें वायट आसलें तें सोडून दिता. तेच परी सावलूची खबर आमी आयकल्या. क्रिस्ती पोरजेक तो पिडापीड पावती करतालो, वो पिडापीड दितालो. पूण जेन्ना दमास्काचे वाटेर आसतना क्रिस्ती लोकांक पिडापीड दिवन जेन्ना जेजूचें आसलें ताका भेट्टा, तेन्ना आपल्या जिविताची तो नवसरणी करता. नवी दिशा ताका फावो जाता, नवो बोरवोसो ताका मेळटा. ह्या वरवीं आपल्या जिविताची तो नवसरणी करता. इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयत जाल्यार
एका कोडकाराची आमकां खबर मेवता. एका कोडकाराची आमकां खबर मेवता. पयले सुवातेर ही वॉज अ अनटचेबल, ताका कोण्यानूच हात लावूंक जायनासलें. दुसरे सुवातेर ही वॉज हेल्पलेस, कोणूच ताका आदार करिनासलो, कित्याक ताका कोड फुटलोलें. आनी कोड जाल्लो मनीस दुसऱ्या मनशासून 6 फीट ताणें पयस रावंक जाय आसलें, ताकाच लागून ही वॉज हेल्पलेस. आनी तिसरे सुवातेर ही वॉज होपलेस. ही वॉज होपलेस. ही वॉज अनटचेबल, ही वॉज हेल्पलेस एंड ही वॉज होपलेस. कोणा सोवे लोकांच्या दोळ्यांचे नदरेन ही वॉज हेल्पलेस, होपलेस एंड अनटचेबल. लोकांचे नदरे मुखार, बट देवाचे नदरे मुखार न्हय. जेजूचे नदरे मुखार ही वॉज नॉट अनटचेबल, ही वॉज नॉट हेल्पलेस ओ ही वॉज नॉट होपलेस, बट लोकांचे नदरे मुखार ही वॉज अनटचेबल, ही वॉज हेल्पलेस एंड ही वॉज होपलेस. देवाचे ओ जेजूचे नदरे मुखार न्हय. ताकाच लागून जेजू लागीं सोरता, ताच्या लागीं येवन ताका हात लायता आनी हात लावून ताका नवी दिशा, नवी पेकोवणी फावो करता. घोडे आमी जाल्यार म्हणटली आसली ते कोड म्हाका जावंक शकता, हांव जाल्यार लागीं वेचोना. हाकाच लागून इन दी आयज ऑफ द पीपल ही वॉज होपलेस, ही वॉज अनटचेबल एंड ही वॉज हेल्पलेस. बट जेजूच्या नदरे मुखार असलें न्हय. जेजू लागीं येता, जेजू मुखार तो ओमतो पडटा, जेजू ताका म्हणटा हात लावून बी क्लीन, नितोळ जा. तेच घोडे ताच्या जिविताक नवी दिशा, नवो बोरवोसो फावो जाता. तर आयच्या दिसा आमी ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ करतना आमच्या जिविताक आमी कितें घेतले काय 2 वस्तू तुमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर ल्हानविकायेन बरोवन नवी दिशा, नवो बोरवोसो आमच्या जिवितान रुचून हाडुया. त्या कोड जाल्ल्या मनशाचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार ही वॉज हंबल. ल्हानवीक मनीस आसलो तो, ताका लागून येवन जेजू मुखार तो ओमतो पडटा. जेजू मुखार येवन ओमतो पडटा. दीस शोज हीज ह्युमिलिटी. ताची ल्हानविकाय आमकां दिसून येता. आनी त्याच वेळार जेजू आपलो हात लावून त्या मनशाक पेकोवणीन दिता. नवो बोरवोसो, नवी दिशा त्या मनशा सोवें उक्ती करता. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान कसली ना कसली पिडा आसाच, जावं ती ओतम्यांची, जावं ती कुडीची. आज हांव आनी तूं ह्या पिडेंतली आमी नितोळ जावंक सोदता जाल्यार आयज जेजू आमकां त्या कोड जाल्ल्या मनशा भाशेन ल्हानवीक जावन, ल्हानविकायेन ताचे फुड्यान येवन, ल्हानविकायेन आमचे प्रार्थोन उबारूंक आयज आमकां तो उलो करता आनी शिटकायता. ल्हानवीक जावंक आसा काय हांव तयार? आमकांच प्रश्न करून हाचो जबाब आमी सोदुया. आनी निमणे सुवातेर हेब्रेवाच्या पुस्तकांत 7व्या आवेस्वरांत 25वे वळींत आमकां अशें मेवता. देवाचें उतोरूच पुरो आमकां जोण एकल्याक पेकोवणी फावो जावंक. देवाचें एक उतोरूच पुरो आमकां जोण एकल्याक पेकोवणी फावो जावंक. आयच्या शू वर्तमानांत आमी तेंच पळयता आनी आयकता. जेजू म्हणटा बी क्लीन, नितोळ जा. आनी त्याच वेळार ताचें कोड पयस जाता आनी तो बरो जाता. आमकां देवाच्या उतराचेर कितलो भावार्थ आसा काय. हेब्रेवाचें पुस्तक सांगता देवाचें उतोरूच पुरो आमकां पेकोवणी मेळोंक. आमी कितलीं देवाचें उतर वाचता काय, कितलीं आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता काय, कितलीं आमच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत आमच्या जिवितान आमी लायता काय. आयज गरज आसा त्याच देवाच्या उतराचेर नियाळ करून तेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत लावन तें दुसऱ्यांक आमी दिवंक. हाचे वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितान नवो बोरवोसो, नवी दिशा उत्पन्न करूंक. आंकवार मारयेनूय हेंच केलें. ती नवे दिशेची, नव्या बोरवाशाची वस्तोरी आसली. आपल्या आसण्या वरवीं वेतातूय ताणें तिणें दुसऱ्यांक नवी दिशा, नवो बोरवोसो फावो केलो. आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना वेतातूय जावं ती आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या कोरन्या वरवीं, आमच्या आसण्या वरवीं आमी सांडलोल्यांक, संवसाराचे देगेक आसलोल्यांक, जिवितान कोस पिडा सोंसतल्यांक आमच्या उतरां वरवीं, आमचे कूद आसण्या वरवीं असल्या मनशांक
नवी दिशा नवो बोरवोसो दिवंक आमकां जोण एकल्या हे मिसाचे भेटेन त्याच देवाचो आदार आनी बोळ मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार बाबार्थान आमी उबारुया. आमचे पवित्र सुबाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या सोम्या जेजूची दुसऱ्याच्या जिविताक नवी दिशा आनी बोरवासो दितली शिकोवन उमेदीन परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे पोरमणे चलूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमचे मदलीं जायतीं भावां भयणी जेवण पिवण न्हेसोन घर काम ना जावन दुखी निराशी आसात. तांचे कश्ट आमी समजोंक आनी तांचो भार उणो करूंक आमकां दयाळ मोवाळ काळीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या जिवितांत कश्ट दूख कठीण परिस्थिती येतात तेन्ना सोम्या जेजूचेर शीण करूंक न्हय पूण ताका आमचे शिराव म्हूण उलो मारूंक आनी ताचेर तीरगोट बोवार दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. स्वर्गीचे बापा, काय आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान तीच तूं स्विकार कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. दाना तयारीचे वेळार आमी गीत घेवया. देवा उतर आमी घेतला. अंक C15. देवा उतर आमी घेतला. ताका आमी जबाब दिला. जबाब सौंदी जिविताचो मोगान केल्ले भेटोवणेचो बापा तुजे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत वोमता. बापा तुजे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत वोमता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरेताय जोल्म घेतना तिचें आंकवार कोण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमची सवी आसून तुझे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बार सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोश्य आमी करूं सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव. तुका वोन दितां, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranco sorvis portu Sorgani संसार बोल्याक तुज्या वैभवान उंचुरगी तुका सोयसो सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंचुरगी तुका सोयसोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोर गोटुया. सुम्याची सुव आमी ओडोकाता आनी कालसीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुजी मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची हांगासर एकठांय जाल्ल्या जोण एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सोरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. नवे दिशेची आनी नव्या बोरवासाची भाव भयणां जावंक आनी आमकां मेवलोलो तीच नवी दिशा तोच बोरवोसो दुसऱ्यांक पावतो करूंक आमकां ह्या वेळार जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आदार आनी बोळ मागून घेवया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायतो आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या मनशां तशी आमची पातळां भोस आनी आमकां ताणणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसून एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिले संवसाराची पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराची पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराची पाप कटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू ह्या संवसारांत येवन ताणें पिडेवतांक कश्टवतल्यांक ताणें नवी दिशा दिली नवो बोरवोसो दिलो. आयज आमकां तेंच करूंक उलो करता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रितीच्या भयणी भावानो आमचे व्हॉलंटियर्स तुमकां दाखयता ती कोमन्यावाची मांडावळ तुमी सांबाळची. कोमन्याव हातीर घेवचो म्हूण आमी विनंती करता. फकत क्रिस्ती भावार्थ्यांनी कोमन्याव शेवूंक फुडें सरचें. आमी फकत इगोर्जेंत आनी इगोर्जेच्या आग्न्या कोमन्याव वाडटल्यो. Elias no besalki Lamaru kadun vici koshi kedna pautuni Marsura to sangati Ta chinche bunda chimbo So min Jesu So min Jesu So min Jesu Warsuranzo sangati Da chinche bunda chimbo So min Jesu So min Jesu So min Jesu
posto Voi dongrara pau ullo Bukitso kielo Usko vat girasa podlo Warsurancho sangati Tachinche vondache bon Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu Warsurancho sangati Tachinjebo, Tachinbo Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu Manandukoso portlo Surginzo uno deolo Ruchizo sornas lolo Deva papanda lolo Warsuranzo sangati Tachinjebon, Tachinbon Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu Warsurancho sangati Tachinjebon, Tachinbon Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu प्रार्थुया कोणवाळ्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्या देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवोंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसूया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ही मिसाची बॅट समोर उरल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या याज्ञीक भाव जॉलिसन फेर्नांडीस गांवान वेलसांव आनी आतां रायतूरचे व्हडले सेमिनारींत प्रॉक्युरेटर कसो वावर करता. पादवीकाराच्या नांवान फिरगोजेंत वावुरतेल्या दर एका याज्ञिकाच्या नांवान आनी नावेलच्या दर एका फिरगोजकाराच्या नांवान आमी तुमकां काळजाचे खोलायेकतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी रुजाई सायबिणीचे विनोनेन तुजेर आनी तुज्या वावराचेर देवाचो उपट आशिर्वाद आमी मागता. सगल्या वॉलंटियर्सांक, PPC वांगड्यांक, असाधारण म्हणयाऱ्यांक, ट्रॅफिक सांबाळटल्यांक आनी तरणाट्यांक आमचे दिनवास. नोवेनाच्या दिसांनी मिसाचो वेळ सकाळीं 5:15, 6:30, 7:45 आनी 9 आनी सांजे 5 ते 6 वाजता पवीस संस्कारा मुखार बोजोण तेर्साचें मागणें आनी त्या उपरांत 6 वाजता नोवेनाचें मीस.
सांजे 6 वाजता नोवेनाचे मीस आमी CCR टीव्हीचेर लायव्ह टॅलिकास्ट करतले. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:15 ते 9 वाजता आनी सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता मेरेन. भायर सरतना कोणेच लूट करची न्हय. सवकासायेन तुमी भायर सरचें. फाटल्यान आसात ती पयलीं भायर सरतलीं. एंट्री आनी एक्झीट गेट आसात. तुमी भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान तुमी परत वेचे न्हय. म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवांत जीं बाबा भयणां आसात तांणी सिमतेरी वाटेन आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें. तेच बरोबर जीं बाबा भयणां इगोर्जेंत आसात इगोर्जे फुडें बसल्यात तांणी म्हजे उजवे वाटेन आसलेल्या पोस्टा वाटेन आसलेली एक्झीट गेट थंयसरल्यान भायर सरचें म्हूण मागता. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. आमची फिरगोज तरणाटी आमचो फिरगोजेचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसात. ह्या कॅलेंडराचेर आमच्या नावेलच्या फिरगोजेची पुराय म्हायती तुमकां मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल 50 रुपया. तुमी तो विकतो घेवचो, तुमच्या घरांनी लावचो, तेच बरोबर तुमच्या सोयऱ्यांकूय दान तुमी दिवचो म्हूण मागता. आयज कोलमो रोड ह्या आमच्या वाड्यांतल्या बाबा भयणांनी दोनूय वाटांनी कॅन्टीन घातलेलें आसा. तातूंत च्या आनी खावपाच्यो वस्तू विक्रेक आसात. तुमी त्यो घेवन आदार दितली म्हूण आमी रावता आनी आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. इगोर्जेंत भितर आसा ते सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवंक तुमी फुडें सरचें न्हय, पूण पयसूच रावून तुमी मान बागोवन नमस्कार करचो. तेच बरोबर भायले वाटेन सायबिणीची इमाज आमी थंयसर दवरलेली आसा. तेच बरोबर सायबिणीचे मुर्ती सरशी तुमी वात्यो पेटोवच्यो न्हय, पूण आमी थंयसर बॉक्स दवरला तातूंत तुमी वात्यो घालच्यो. SOP सांबाळच्यो आनी डिस्टन्स तुमी सांबाळचें म्हूण मागता. आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसून सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात नवे दिशेची नव्या बोरवाशाची भाव भयणां जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची मदतकार. रुजाय सायबिणीक मागणें. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत तुका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. थोडोसो वेळ उगीच रावून मारयेचे विणवणेन आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी दवरुया. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरबेन बोल्लोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे सोंसतल्याचे भुजवंडारी, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोवन घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खोतखोत्यान मागतां. ज्या खोतखोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. सगळीं बरोबर मारयेक उलो मारून नोमान मारे म्हणुया. नोमान मारे कुरबेन बोलले. सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोय तो पूज जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये,
आम्हा पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Risai bini amkangi tuja gopa lipui tuja mata amkasa Luna tagi dusma najata angkasa Luna tagi dusma najata